मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावुया. F18 मिसाची बॅट पान 9 F18 पेज 9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या मिसाची इंतेसांवां वेरोनिका डिसुसा, युजिनियो डिमेलो, कामिलो रॉड्रिगीस ह्या सोपून गेल्ल्या भयणी भावाच्या ओतम्या पासत आमी मागता. त्याच बरोबर आयज वाडदीस समरमता आमचो फादर रुसारियो ओलिवेरा. तो हांगा आमचे फिरगोचेंत आपलो वावर करता. ताका देवान आपल्या सुबा देण्यांनी बरो म्हूण आनी हो वावर करतना ताचेर सगलो आपलो आशिर्वाद घातल्यार बरो म्हूण किरीत भाशे आमी मागुया. त्याच बरोबर वाडदीस समरमता मारिया ओलिवेरा, जेराल्ड फेर्नांडीस आनी जॉय विएगस. आमी मागतांव मॅरी जोआना डिमेलो आंतांव का सोपून गेल्यार 1 वरस पडटा. त्याच बरोबर देजरी आनी एशली हांकां बरी भलायकी आमी मागता. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकाची ह्या वेळार आमी दूख धरुया. देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच्यान कुवार मरीत सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल कानांतलो भायर सरलो आनी सोगली आपली गिरेस्तकाय घेवन बेर्शेबाक गेलो. थंय ताणें इजाका आपल्या बापायच्या देवाक योद्न भेटयलें. रातच्या एका दर्शनान देव इस्रायला कडेन उलयलो. जाकोब जाकोब ताणें म्हणलें. हो पळय आसा. सोर्वेस्परान जबाब दिलो. हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्तान वचूंक भियो नाका. थंय हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. तुजे बरोबर हांवूच इजिप्ताक वेतलो. हांवूच तुका परतून हाडटलो आनी झुजेच्या हात तुजे दोळे धांपतले. तेन्ना जाकोब बेर्शेबांतलो भायर सरलो. फारोवान तांकां व्हरून धाडलोल्या गाडयांनी इस्रायलाच्या पुतांनी जाकोबाक आपल्या बापायक, आपल्या भुरग्या बाळांक आनी आपल्या बायलांक व्हेली. तशेंच तांच्या गोरवांक आनी काना देसांत पुंजायलोली तितली गिरेस्तकाय घेवन जाकोब आनी ताचें सगळें कुटूंब इजिप्ताक गेलीं. आपले पूत आनी नातू, आपल्यो धुवो आनी नाती एकाच उतरान सगळें आपलें कुटूंब ताणें आपणा बरोबर इजिप्ताक व्हेलें. गोशेन गांवान झुजेक मेळूंक इस्रायलान आदीं फुडेंच जुदाक धाडलो. ती गोशेन गांवान पावतच झुजे आपली गाडी घेवन इस्रायलाक आपल्या बापायक मेळूंक आयलो. तो दिश्टी पडना फुडें आपले हात ताच्या गोळ्यार घालून ताच्या भुजार तो जायतो वेळ रोडलो. इस्रायलान झुजेक म्हणलें, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका नव्यान पळयलो आनी तूं जिवो आसाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा म्हणुया. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवोवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकोश्टाच्या वेळार ते घाबरचे नात. दुकोळाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जबाब. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या कोन्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कदींच सांडचो ना. जबाब. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांतांच्या वेळार तो तांकां आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणांक शेरोना येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गाराक उबी रावया. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो.
Wyspo तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसान म्हणलें आयकात लांडग्या मोदे मेंढरा कशी हांव तुमकां धाडटा देखून सोरपा पोरी चतूर तरी पारव्या पोरी सादी जायात मनशां थंय शिडूक रावात ते तुमकां धरून धर्म सोबेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मारतले म्हजे पासत रासा पाचशां सोरशीं तांच्या आनी ओन बावडत्याच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेक कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो एका नोकरांत तुमकां धुमाळो दीत जाल्यार दुसऱ्या नोकरांत पळून वचात हांव तुमकां खरेंच सांगता मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोकरां तुमी भोवून सोंपोवची नात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आकारणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो आमी जाणाव कांय दीस फाटीं आमचो भारताचो एक यात्नीक भाव फादर स्टॅन स्वामी सोंपलो आमी चिंतूंक जायना वो आमी केन्ना पळोवंक ना इतली गरिबी आमच्या भारतान आसून पासून आसा आनी असल्या गरीब मनशा थंय ह्या याज्ञीक भावान भरपूर वावर केलो तांकां शिकोवप दिवन तांकां तांचो दर्जो फावो करून तांचे होक तांकां परतून दिवंक जायतो हो याज्ञीक भाव वावुरलो आनी हे सरकाराक आनी व्हड व्हड मनशांक मानलें ना आनी ह्याच खातीर ह्या याज्ञिकाचो वावर फुडें व्हरचे बदलेक ताका तोखणाय दिवचे बदलेक ताका 3 वर्सांची पिरायेर एक टेररिस्ट कसो बंदखोण ताका फावो केली आनी बंदखोणीन आसतना हो आमचो याज्ञीक भाव अशें बरयता इवन अ केज्ड बर्ड कॅन सिंग एका पिंजऱ्यांत आसलोलें सुकणें पर्यंत गायन करूंक शकता आनी आयच्या दिसाचें वाचप हें आमच्या याज्ञीक भावा थंय पूर्णतायेन येता अशें आमी म्हणूंक जाता आयच्या शुभ वर्तमानान हीं उतरां आमकां मेळटात ते तुमकां धरून धर्म सभेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मारतले म्हणल्यार एका स्वतान चलतल्या मनशाक देवाचो वावर करतल्या मनशाक बरेपण घडयेक मेळचें ना पूण अदीक त्रास आनी कश्टाचें जिवीत ताका फावो जातलें आयच्या शुभ वर्तमानान कांय स्वता जेजू आमचे मुखार दवरता जेजू म्हणटा लांडग्या मोदें मेंढरां कशी हांव तुमकां धाडटा आमी नदर मारल्यार हो संवसार मेंढऱ्यांनी आनी लांडग्यांनी भरलेलो आसा मेंढरे आमी जाणाव लांडगे म्हणल्यार वुल्स आनी आमी जाणाव कोण परी हे लांडगे ह्या मेंढऱ्यांक नोपयत करूंक सोदतात मेंढरे ह्या संवसारांतली बरी मनशां जीं देवाचो वावर फुडें व्हरूंक सोदतात आनी लांडगे जे आसात जे काळोखांत रावपी मनीस ह्या बऱ्या मनशांक त्रास आनी कश्ट दिवपी हे मनीस ह्या दोनूच पंगडाची जेजू आयज खबर करता
पूण भाव भयणीनो जायतीं जाणां आमी घोडेक ह्या दोनूय पंगडांत पडनात, पूण आमी एका तिसऱ्या पंगडांत रावंक सोदता, आनी तें म्हणल्यार आमी घोडेक कांय बरें करूंक आमी सोदिना, आमी वायटूय करिना, कोणाक दुखयना, कोणाचेर गाराणी घालना, कोणाक त्रासूय करिना, पूण आमी घोडेक तिसऱ्या पंगडांत रावंक सोदता, आनी तो म्हणल्यार आमकां बरेंय करूंक नाका, आमकां वायटूय करूंक नाका. आमी आसा ते सुवातेर तोंड बंद करून हात कोळून घोडेक आमी ओगी रावंक सोदता. कोण झगडटा ताका झगडूं दी, कोण मारता ताका मारूं दी. हांव आनी म्हजो कुटूंब, हांव आनी म्हजें जिवीत, हांव आनी म्हजो धर्म हो घोडेक काम सुरक्षीत आसल्यार पुरो. आनी असल्या मनशांक देवाचें उतर तांचो शेवट सांगता. प्रकाशनाच्या पुस्तकांत 3 वेस्वरांत 15वे वळीन देवाचें उतर आमकां उगडास करता. तूं थंड जा वो गरम जा, तूं थंडूय न्हू वो गरमूय न्हू, देखून हांव म्हज्या तोंडांतलो तुका भायर मारतलो. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी नियाळ करुया, हांव खंयच्या पंगडांत पडटा काय? हांव बरो करपी, हांव वायट करपी, वो हांव तिसऱ्या पंगडांतलो मनीस? दुसरे सुवातेर जेजू आमकां उगडास करता. सोरपा परी चतूर तरी पारव्या वरी सादें जाय. हे दोनूय गूण एका शिसाच्या जिवितांत खूब गरजेचे. देवाचो वावर सोंपो न्हय. बाबा पुता करून सगळ्या वेळार देवाचो वावर फुडें वेतलो अशें ना. आनी जेजून हें आपल्या जिवितांत केलें. जरी तर तो पारव्या वरी सादो जालो, पूण एका सोरपा वरी तो चतुरूय जालो. जेजू म्हणना सोरपा वरी दुसऱ्यांक वायट करतले अशें तुमी जायात, पूण सोरपा वरी चतूर जायात. हो देवाचो वावर करतना जायत्यो आडखळी येतल्यो, आनी जेजूकूय आयल्यो. पूण कितें उलोवचें, केन्ना उलोवचें, कोणाताय कशे भाशेन वागचें, हें एकदम गरजेचें. आनी हेंच की जेजू आमकां करूंक हुस्कायता. तर जेजूशी रावून ताचेशी शिकून हो ताचो वावर आमी फुडें व्हरूंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर आयज जेजू आमकां परतून उगडास करतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. म्हणल्यार देवाचो वावर करतना जायते गोश्ट एक एकदां भायल्या लोकां कडल्यान न्हय, पूण आमच्याच कुटुंबा कडल्यानूच, आमच्या शेजारा कडल्यान, आमच्या गांवच्याच लोकां कडल्यान आमकां भोगूंक पडटलें. जायते फावटी हांव म्हजी सिमनारीची यात्रा चलतना जायते फावटी हांवें अणभवलां. फिरगोजेन वावर करपी घोडेक PPC वो देव संदेशकारा वो दुसऱ्या जोम्यांनी वावर करपी जायतीं जाणां सांगतात, फादर घरा कडल्यान आमकां जायतें आयकुचें पडटा. कितल्या वगो तुका फिरगोजेन वावर करूंक जाय? एक तुका आयतार मेळटा, तोय तुका घरा आसूंक जायना. फिरगोशेंतलो वावर तुका चड म्हत्वाचो, घरचो वावर तुका घोडेक लागना. असली आनी जायत्यो आडखळी आमकां आमच्या भाव भयणीक तांच्याच घरच्या कडल्यान सोंसच्यो पडटात. पूण असल्या वेळार जेजू आमकां उगडास करतलो. म्हज्या नांवा खातीर तुका धुमाळो भोगूंक पडटा तेन्ना तुमी सुभागी, कित्याक सरकार भोव व्हड मजुरी तुमची. स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जियेतना जायतें बरेंपण ताणें केलें. आनी होच जेजू थोड्याच वेळान ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तर ताचो वावर सगळे खालतेपणान चतुरतायेन करूंक आमकां ताचीच कृपा आमी मागून घेवया. बिटोनिंग आमी गायन गावया. ना आमचे लागी C25 पान 39, C25 पेज 39.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे भविष्यच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. सरकार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सोबा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बावरताचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरमता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनो जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या सोमेसांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिवोन सुसे तिचो पोती बागिवोन धर्मदूत भक्तिवोन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अतिरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमन्यांतल्यान जेजू आमचे काळजान आयलेले पुरी ताका आमी नमस्कार करुया. आमकां एक एकल्याक तोय पाठयता संवसारांत सतूर आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक आनी आमचे पिढ्या पिढ्या तेन्ना तूं आमकां लागींच आसा.
आमच्याय बऱ्या जिवितांतल्यान जायतीं जाणां आमचेर गाराणी घालतलीं, न्हयकारतलीं आमकां. जेजू सवें तशेंच घडलें. सगळे तरेची घोटाय घेवन आमची पावलां फुडें मारूंक आनी भोव करून ही आमचेर आयिल्ली पिडा ती पिडेंतली आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. सोरपदवेदार आनी काकुसारा देवा, तूं आख्खे रोशनीचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोळायीन तूं आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काळा येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरचें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानान एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुडाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीत कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भुक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां कात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदविता देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद बरेपण शिपडावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. देवाक आर्गां दिवुया. ई 4 570 आनी 8. E4 पेज 78. Deva Bhakti Vasuya.